एक घोव आनी बायल कारार पयण करनासली आनी अशें पयण करनासतना वाटेर रस्त्या देगेर एका फोणकुल्यांत दुखोर आनी दुकराचीं पिलां थंयसर खेळोन आसलीं. तांकां पळयतच घोवान आपल्या बायलेक चिडावच्या खातीर म्हळें खंय, आळे आळे पळय तुज्या कुटुंबाचीं म्हणून. तक्षण बायल आपल्या घोवाक जाप दिवंक लागली, वय वय तीं आमच्याच कुटुंबाचीं, तीं आतां म्हज्या कुटुंबाचीं जाल्यांत, तुजे लागीं काजर जाल्या उपरांत. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. दिव्य वाणी लायव्ह हें कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या मोगाच्या भावांक भयणींक इश्टा इश्टिणींक मोगाच्या समेजतांक देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव मागतां. हो मागण्याचो वेळ आमी भोव फळादीक रितीन करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुरवेर आमी एक गीत गावया. काळीज म्हजें लाल येता तुका म्हज्या मोगाळ देवा, नाविशेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा. काळीज म्हजें लाल येता तुका म्हज्या मोगाळ देवा, नाविशेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा. काळीज म्हजें लाल येता तुका म्हज्या मोगाळ देवा, नाविशेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो खरो जीव. तुजे शिवाय म्हाका विशेव ना. तुजे शिवाय सगळ्या मनशा कुळाक शांती ना, समाधान ना, दादोसकाय ना, सवस्थकाय ना. देखून बापा तुज्या हाजरपणान दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या मोगाच्या वेंगेन तूं तांकां दादोसकाय दी, सवस्थकाय दी, शांती समाधान दी. तुजी सर सर्गींची आशिर्वादां तांकां फोव कर. समिया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत तुका असल्या सर ग्रेस्तकायेन तांच्या समेस्तांच्या गरजांनी तूं पाव. ही मागण्या विधी तुका मानता तसली जावं दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी मागता, आमेन. मोगाचें नांव आतां हांव देवाचें उतर वाचतां. मातेवाच्या वांजलांत 7व्या वसवरांत पयल्या वळींतावन 6वी वळ पर्यंत. Gospel of Saint Matthew, chapter 7, verses 1 to 6. If you have your Holy Bible, you may open and read yourselves. हेरांची झडती करूंक वचनाकात, त्या दाळा तुमची झडती जावची ना. कित्याक जे परीन तुमी हेरांची झडती करतात तेच परीन तुमची झडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां देव मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मू, तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना. कित्याक आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता. तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडून म्हाका सोड म्हणून तुवें कशें सांगचें? कापाट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. पवित्र म्हूण लेखतात तें काडन सुण्यांक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडय नाकात, कित्याक ते आपल्या पांयां पोंदा ती मस्तितीत आनी पाटी परतून तुमकां पपसितीत. समिया जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. एक घोव आनी बायल कारार पयण करनासली आनी अशें पयण करनासतना वाटेर रस्त्या देगेर एका फोणकुल्यांत दुखोर आनी दुकराचीं पिलां थंयसर खेळोन आसलीं. तांकां पळयतच घोवान आपल्या बायलेक चिडावच्या खातीर म्हळें खंय, आळे आळे पळय तुज्या कुटुंबाचीं म्हणून. तक्षण बायल आपल्या घोवाक जाप दिवंक लागली, वय वय तीं आमच्याच कुटुंबाचीं, तीं आतां म्हज्या कुटुंबाचीं जाल्यांत, तुजे लागीं काजर जाल्या उपरांत. मोगाचें न्हू. घोवान बायलेची झडती गेली आनी बायलेन घोवाची
भोव शाणेपणान झडती केली आनी एकल्यान एकल्या दुखयलें आनी एकल्यान परतून पाटी दुखयलें. आयच्या वांजेलांत स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, झडती करिनाका, तुजी झडती जावची ना, कोणाक एक बोट जोकी नाका. 3 बोटां तुकाच जोगतलीं, कोणाक एक बोट जोगल्यार पळया 3 बोटां आमकांच ती जोगतात. आनी व्हडलें बोट आसा तें देवाक जोगता. म्हळ्यार कोणाची झडती केल्यार आमी देवाचीच झडती केल्ल्या बरी जाता आनी आमचीच आमी झडती करता. तर झडती करूंकच नजोगी, इतली सोंसणी काय आमकां जाय गी, कसलेच रितीचे फैसल आमी करिनासतना रावाचे गी, कसलेच रितीची नीत आमी करूंक नजोगी. तेन्ना म्हाका उगडास येता, एक फावटी हांव शहराक वचून आसलो, वता आसतना एक अशीर रस्त्यान तेन्ना हळ्ळेच्या रस्त्यान वचोंक आसलें. त्या हळ्ळेच्या अशीर रस्त्याक आनी एक सर्तीक रस्तो देगेन आसलो. नवो रस्तो केला मात्र आनी त्या रस्त्याक डांबार गेल्या आनी कुशीन एक गादो आसा. त्या गाद्यांत वावर करतल्यांक तांकां माती जाय आसली जायची, देखून नवस केल्ल्या रस्त्याची माती काण तांच्या गाद्याक बरी नासली. तें पळोवन म्हाका हेकाच पारा भोगलें, ते सूख करनासात. सार्वजनीक रस्त्याक माती घाल्या मात इतलो पयसो करचेला आनी तोच रस्तो आतां देसवाड करनासात. म्हाका एक फावटी भोगलें, हांवें रावयची आनी तांची सूख दाखोवन दिसय म्हणून. पूण तितल्यार हांवें चिंतलें, हांव भियेलो तांचे लागीं कित्या झगड्याक वेचें. हांव म्हजी वाट वेता म्हणून हांव सरलो. चडाव जाण तशें करता. आनी एक फावटी हांवें अशें रस्त्यार वता आसतना हांवें पळयलें, नवोच रस्तो केला, डांबार घाल्या मात 1 म्हयनो 2 म्हयनो जाला जावंक पुरो. हेवशी नासल्या घरच्यांक, तेवशी नासल्या तांच्या बांयतान पायपांतल्यान उदक जायचें, नवोच रस्तो कोण आसा. परतून हांवें रावयलें आनी तांकां हांवें म्हळें, हें तुमी करचें सारकें न्ही म्हणून. तांणी सिदा म्हाका जाप दिली, तुजो रस्तो धन तूं वच. तांणी तशें सांगतनाच म्हाका भिरांत दिसली की म्हाका मारूंक गी बाई सर्तीत. हांवें चिंतलें म्हाका कित्याक रगलें आनी हांव सिदा चलतस रावलो म्हज्या वाटेन. आनी एक फावटी मोगाचें न्हू, हांव एका मोबायल शॉपाक गेलो आनी थंय मोबायल शॉपाक गेल्ल्या वेळार मोबायल काण घेता आसतना तो म्हाका म्हणलो, बील जाय गी फादर, या बील नाका, बील जाल्यार टॅक्स भरचें पडटा, बील नाका जाल्यार उणें पयशे तुमकां, उणें मोल. तितल्यार हांव चिंतूंक लागलो, टॅक्स भरचो तो वाचबी आनी ती एक जबाबदारी जाल्यार ताका हांवें कित्याक सांगा जाय ताणें करचें सारकें न्ही म्हणून हांव वोगोस रावलो. तर म्हाका न्हू जेजू आमकां सांगता, झडती करिनाका, झडती करिनासतना रावंक जाता गी. रस्त्यार आमी वता आसतना वाहनाचेर गेल्यार थंयसर सिग्नल आसल्यार झडती करीचेच, रावयचे गी रावोंक नजो, उजव्या वचचें गी दाव्या वचचें, कोणें करचें सारकें गी सारकें न्ही, आमी झडती करीचच पडटा. पूण जेजू झडती करिनाका म्हणचे एका परिस्थितीन तो सांगता. दोंगरा वयल्या सरमावार ताणें थंय सांगलें, मातेवाच्या वांजेलां 6वा 7वा 8वा अवसर दोंगरा वयलो सरमाव, तातूंत पयल्या अवसरान म्हणजे 5व्या अवसरान 20व्या वळीर जेजू अशें म्हणटा, देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र्यां आनी फारिसेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिक्षेनांत. धर्मदिश्ट म्हळ्यार तो एक मनोभाव, या ती पळोवची रीत, ह्या संवसाराच्या विशयांत तुवें समजूंची रीत बदलल्या शिवाय, म्हणजे जेजू म्हाका तुका ह्या दोंगरा वयल्या सरमावांत संपूर्ण परिवर्तन जावंक उलो दिता, संपूर्ण रुपांतर जावंक उलो दिता. आमकां ह्या संवसारांत झडती करनासतना रावंक जायनासर ती करिचेच पडटा, फैसल दिचेच पडटा, नीत करिचेच पडटा, खंयचें सारकें न्ही म्हणून सांगचेच पडटा. पूण अशें करच्यांत आमचें थंय एक रुपांतर जाय ती. दोंगरा वयल्या सरमावार जेजू आमकां स्पश्ट करता, कोण सर्गींच्या राजाचे आनी कोण सर्गींच्या राजांत नात. आनी जे कोण सर्गींच्या राजांत आसात तांणी ती नीत करची, फैसल करची, झडती करची रीतच दुसरी आसची. आनी हें आमकां चडीत मुखार वता आसतना समजता. त्याच 7व्या अवसरांत 6व्या वळीर 11 आज आयकल्या त्या वांजेलांत स्वामी जेजू म्हणटा, जें कितें पवित्र आसा तें सुण्याक उडयनात आनी मोतयां दुकरां मुखार घालनात, आनी ती दुकरां मुखार गेल्यार ते दुकर पांयां तळघाल मस्तितात. तशें म्हळ्यार स्वामी जेजूच झडती करता. जे कोण सुण्या बरीं आसलेलीं आसात, जे कोण दुकरां बरीं आसलेलीं आसात, ती जेजूच्या सुवार्तेच्या उतरांक मोल दिनात, ताका गौरव दिनात
आनी एका जाग्यार जेजू दर्शन म्हणटा तेंच 7व्या अवसरांत 20व्या वळीर तांच्या फळां वरवीं आमी तांची वळख धरतल्या. म्हणजे फळां पळोवन आमी जर्ती करी जाय, फळां पळोवन आमी न्हीद करी जाय, फळां पळोवन आमी फैसाल दी जाय. वांजेलांत आमी पळयता जुआंव बावतिस्ती तो फैसल करता, तो म्हणटा 7 आज्ञेच्या बल्यानो. कोणें सांगलें तुमकां देवाच्या क्रोधांत तुमी सुकोवन घेवयेत म्हण? एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अवसरांत आमी वाचता एफेसकारांक बरयता आसतना सांत पावल थंयसर जर्ती करता. तो म्हणटा तुमच्या मदें एका थराचो वेबिचार आसा आनी ताचें तो खंडन करता. पूण थंयसर तो सांगता जे कोण आमच्या पवित्र सभेंत आमचे कोणान ना तांच्या विशयांत हांव फैसल करना. जो कोण आमच्या मदें आसा ताच्या विशयांत आमी फैसल करीचेच. देखून म्हाका न्हू हांवें ह्या तुवें सांगूंक जायनाका म्हजी जर्ती करिनाका, ह्या हांव जर्ती करिना. म्हाका जर्ती करची गरजेची, म्हत्वाचें. हांवें तुजी जर्ती करी जाय, तुवें म्हजी जर्ती करी जाय. आमी संवसाराची जर्ती करी जाय, पूण खंयच्या थरान आमी जर्ती करी जाय त्या विशयांत आमी नियाळ करया. खंयच्या थरान आमी जर्ती करी जाय. जुआंवच्या वांजेलांत 7व्या अवसरांत 20 आनी 4 वळीर स्वामी जेजू म्हणटा तोंड पळोवन फैसाल दिनाकात, नीती प्रकार फैसाल दिया. तोंड पळोवन फैसाल दिनाकात, भायले रूप पळोवन फैसाल दिनाकात. पोरण्या तस्तामेंतांत सामुएल प्रवादी देवान मागलेल्याक सोदून वेता आसतना जेसाच्या घरा पावलो आनी थंयसर ताच्या 7 जाणां पुतांक तो पळयता आनी तांचे पैकी कोणाक म्हणी देवान विंचून काडलां गी म्हणून तो विंचोण करनासतना देवाचें उतर सामुएल प्रवादी येता. त्या 16व्या अवसरांत 7व्या वळीर देव मनशान चिंतल्या बरें चिंतिना. मनीस भायलें रूप पळयता, देव काळीज पळयता. म्हाका न्हू देव आमचें काळीज पळयता. देवाक प्रमुख जावन आसा आमचें काळीज. देखून हांवें आनी तुवें जर्ती करतना आमी हेरांचे काळजाक थंय स्पर्श जावंक, काळीज पळोवंक, काळीज समजून घेवंक आमी प्रयत्न करीचे. आतां लुकाच्या वांजेलांत 15व्या अवसरांत आमकां थंयसर जेजू 3 ओपारी सांगता. आनी हे ओपारी सांगते कित्याक थंयसर फारिजेव आनी शास्त्री सुंकाकारांक, व्याभिचारींक आनी पातक्यांक ते खांटळतले आनी तांकां ते पयस दवरतले. पूण जेजू सुंकाकारांक, व्याभिचारींक, पातक्यांक आनी हेर जे कोण समाजांत बहिष्कृत म्हणल्या बरी आसले तांचें काळीज पळोवन तांचे खातीर हे ओपारी फारिजेवांक आनी शास्त्रांक सांगता. पयली ओपार जावन आसा 100 शेळयो आसा थंयसर एका गवळ्याक. ताचे पैकी एक सुकोन गेल्यार तो णवांक सोड एकल्याच्या फाटल्यान तो वता. ताचो अर्थ कितें? सुकोन गेल्ल्या शेळयेची तूं जर्ती करिनाका, फैसाल दिनाका, ताची निंदा करिनाका, ताचे खोडी काडिनाका. कित्याक देवा तो मोग आसो, तो फाटी येतलो, ह्या देव ताका फाटी हापन हाडटलो, ताका तो परतून स्थापन करतलो. जर तर 10 नाणी आसात, एक भायर पडलें, त्या 9 नाणी आसल्यार एक नाण्या खातीर जायते वावर करतलो. म्हणजे देव त्या नाका म्हणून आकर्शिल्ल्या नाण्याक वर्ते मोल देव दितलो. आमी मोल दिना जाल्यार मनशांक देव वर्तो मोल दिता. आनी 2 जाण पूत आसल्यार एक वेचीक जालो जाल्यार बापूय त्या वेचीक पुताक वर्ते मोल दिता. तो फाटी येता आसतना कितलो संतोष पावता. आनी देखून देव पातक्यांचो मोग करता. म्हाका जर्ती करतना आमी उडा सोरी जाय. देव पातक्यांचो मोग करता, पूण पातकां कांटळटा. आमी जर्ती करता आसतना पातकाची जर्ती करी जाय, चुकीची जर्ती करी जाय, अपराध्यांची जर्ती करी जाय, पूण अपराधींची जर्ती करची न्ही. पातक्याची जर्ती करची न्ही, पातकांची जर्ती करी. ताणें केल्या पातक सारकें ताणें केलो अपराध सारको गिनो, ती केल्ली करणी सारकी गिनी, पूण मनशाक मोगाचें न्हू. आमी मोल दिसय कित्याक देवाच्या सुरपाय असो तो, देवाच्या मोग असो. देखून जेजू आपल्या उतरांनी कितली अपुर्वेची विस्नार उतरां उलयता. ज्या मापान तूं हेरांची जर्ती करता त्याच मापान तुजी जर्ती जातली. हेरांची जर्ती करतना ज्या मापान हांव तुजी जर्ती करता. जेजू खुर्सार उमकळटा आसतना ताच्या बगलेक असलो बरो सोर म्हणटा सोम्या म्हज्या पातक्याची काकूत कर. तक्षण स्वामी जेजू म्हणटा आजच तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत सरकार आसतलोय. हकरेच्या घडये त्या सोराक जेजून बक्षिलें. कोण मनीस केदाळा मोगाचें न्हू मन परिवर्तन जातलो. केदाळा देव ताका पुनर्स्थापन करतलो, रुपांतर करतलो, नवो करतलो, विंचतलो. हांव आनी तूं नेणाव.
देखून मोगाच्यानो आमी हेरांची जडती करची न्ही. हेरांची जडती करता आसतना मोगाच्यानो देव ज्या दिश्टीन तांकां पळयता त्या दिश्टीन हांवें तुवें हेरांक पळोवंक, हेरां लागीं संबंद दवरूंक आमी प्रयत्न करीसी. देखून जडती करता आसतना स्पश्ट स्वताच्या मापा प्रमाणे आमी जडती करीसी. इट इज नॉट विथ प्रिझम्पशन्स ऑर अझम्पशन्स म्हणटात. प्रिझम्पशन ऑर अझम्पशन म्हळ्यार मुजस चिंतपा प्रमाणे, मुजस मनोभावा प्रमाणे, मुजस जाणवाय प्रमाणे, मुजस त्या शिकपा प्रमाणे, ह्या मुजस भोगणा प्रमाणे हांवें जडती करची न्ही. स्वता प्रमाणे जडती करी जाय. म्हज्या अभिप्राया प्रमाणे हांवें जडती करची न्ही. कोणाचो बापूय बेबदा म्हणून त्या भुरग्याची हांवें जडती करची न्ही. कोणाचें खासर आवय बापायचें खासर तुटला म्हणून त्या घोवाची, या बायलेची, या भुरग्यांची धरती करणी. कसल्या परिस्थितीन तांचे खासराचे दिवस जाला हांव यातून येना. देखून बाबसाहेब मंदरसन म्हणटा कोणी एकलो होमोसेक्शुअल स्वालिंग आमी जाल्यार हांव ताची धरती करिना, देव ताची धरती करतलो. देखून म्हाका आमी कोणाची धरती करची न्ही. कोणे इल्ली वस्त्रां न्हेसलेली इल्ली तितली बरी ना जाल्यार, मानसुकेची न्हय जाल्यार तक्षण हांवें तुवें ताची धरती करची न्ही. कोणी पळोवंक इल्लो विद्रूप आसल्यार तक्षण हांवें ताची झडती करची न्ही. कोणी एकलो पडलो, चूक केली, तक्षण हांवें ताची झडती करची न्ही. म्हणजे जिवितांत एक जाल्लें घडीत हांव तुमकां सांगता. हांव मुंबय आसतना एकल्या तरणाट्या शलयेक हांवें कावन्सिलींग करी जाय पडलें. कित्याक आवय बापायनी म्हज्या लागीं हाडलें. त्या तरणाट्या प्रायर बारीच पोखरी जालें, जायती नाका जालीं कामां केलीं आनी आवय बापायक विरोध रावले. आवय बापायक इतलें गाडी राबदीर अग्लिंगीक घर सोडून वेता म्हणूंक लागलें. आनी ताका हाडिल्ल्या वेळार आवय बापायक सयत गुर्तून हें कितें उलयतलें म्हज्या मुखार सुद्दां ताणें सांगलें. आवय बापायक तुमकां हांवें कितें आविदेय जायची, तुमी काजारा पयलें कितें सक्कट वायट केलां म्हज्या व्हडली मायन म्हाका सांगलां. आनी ती म्हणाली काजारा पयलें म्हजी आवय बापूय फादर भोंव दिली गी आनी हांव तांणी काज जावन 4 म्हयन्यांनी हांव जल्माल्या. म्हळ्यार काजाराच्या पयलेंच म्हजी आवय गर्भेस्तीन जावन आसली. असले आवय बापायक हांवें कित्याक विदेय जायची, देखून म्हाका जायच अशें जेता. तें आयकून म्हाका एक पोटी धोको जालो, शॉक जालो. आनी आवय बापूय एकाच परात तांणी चिंतूना कावन्सिलींग करूंक हाडना आयली ह्या 14-15 वर्सांच्या प्रायाच्या चेडवाक ताका कितें तरी समजोवणी दिवची म्हूण. पूण तें अशें उलयलें तक्षण बापूय उबे रावलो आनी म्हणालो फादर म्हाका एक सांगत सांगूं का, येदोळ पर्यंत म्हज्या दुयें सांगूं ना आनी कोणाकय हांव सांगूं ना, म्हज्या बायलेक मात कळीत आसा हांव सांगता. आनी तो म्हणालो तितल्यार ताची बायल म्हणाली फादर ताका उलोवंक सोडनाका, हांव पयलें उलयतां. आनी तो बसलो, ती उठली आनी म्हणाली काजराचे पयलें ते ट्युशना वयतले घरांत पयस आनी पाटी येता आसतना एक काळोखाची वाट आसली. त्या काळोखाच्या वाटेन येता आसतना कोणी एका दादल्यान तिका धरून तिचेर अत्याचार केलो. आनी त्या अत्याचार करून तिका थंयसर सोडलें. ती रडोन आसली तितल्या त्या वाटेंतल्यान तो पाशार जातलो तिचो पती. त्या दाड ती दोगांय काजो जावना. ताणें तिका पळयलें. पळोवन तिका विचारलें कितें विचारचो तो कितें जालें म्हणटा आसतना तिणें म्हळें म्हजेर अत्याचार जाला, म्हाका मारलें आनी म्हाका म्हाजेर धक्को दिलो, म्हाका इतलें कश्ट दिलें आनी म्हजेर अत्याचार केला म्हणटा आसतना ताणें तिका सांबाळलें. आनी ती रडा लागली हांव आतां गर्भेस्तीन जाल्यार म्हाका कोण आतां म्हाका आनी मुखार समाजांत नालिसाय जातली, म्हाका आनी काजर जावंक साध्य जावचें ना म्हणून रडटा आसतना ताणें म्हळें ना हांव तुका सांबाळटां, हांव तुजेर घात जाता, कांय भिये नाका. आनी ताचे उपरांत घरच्यांक तांणी सांगलें ती मोगार आसात म्हणून. आनी मोगार आसा म्हूण सांगून जाता तितले बेगीन काजर तांणी केलें. कोणाकय तांणी सांगूंक ना. तिका तिचेर अत्याचार जाला म्हणून आनी तिका जल्मावचें भुरगें ताचें न्ही म्हणून कोणाकय सांगना. पूण आज त्या भुरग्याक सांगचें पडलें. तितल्यार धूव रडोंक लागलें. आवय बापायच्या पांयांक पडोवन ताणें भोगसाणें मागलें. आनी ताचे उपरांत मोगाचें न्हू तें चेडूं कितलें बरें जालां म्हणून आतां हांव मुंबय गेल्यार तें कुटुंब म्हाका मेळटा. हांवें तें सांगीत तुमकां कित्याक तुमकां ताची वळख ना. पूण कितलें अपुर्बें ताचें ट्रान्सफॉर्मेशन जालां, रुपांतर जालां. कित्याक पयलें तें आवय बापायचें जडती करतलें आनी आतां ताका कळी जालां तुजी आवय कितली बरी, ताचो बापूय कितलो बरो. देखून मोगाचें न्हू आमी केवळ बायलें रूप पळोवन कोणाची जडती करची नाका. थॉमस आल्वा एडिसन तुमी जाणा आसूंक पुरो, एक नांवार्दीक सायंटिस्ट. तो इस्काला वता आसतना इस्कालाच्या टिचरान चिंतलें हो एक बुद्दू दाड्डो भुरगो म्हणून. देखून एक आवयक एक कागद बरोवन तांणी धाडलें, तातूंत एनवलापान घालून पेस्ट केलें. म्हळें तें आवयन मातवासीचें घरा व्हर म्हणून. आवयन उक्ते करून वाचता आसतना थंयसर बरयलां तुजो पूत थॉमस हाती दाड्डो
बड्डो भुरगो आमच्या इस्कालांत ताका शिकोवंक असाध्य. आवयन वाचलें एक पुणी आवयक भोव बेजाराय जाली, दोळ्यांनी दुकां आयली, पूण पुताक पळोवन ती हांसोंक लागली. पुती विचारता कितें मम्मी कितें बरयलां त्या कागदार? ह्या कागदार बरयलां पुता तुज्या तितलो हुशार आनी बुद्धवंत भुरगो ह्या संवसारांत ना, देखून त्या इस्कालाक तुका शिकोवची योग्यता ना खंय, देखून आसता न्हू हांवेंच तुका शिकयची कणे, हांव तुका शिकयतां. आनी तितल्यार तें कागद तेणें दवरलो भितर दवरलें आनी त्या भुरग्याक ह्या दिसा जावन शिकोवंक सुरू केलें. आनी केदाळें तेणें सांगचें आसलें अति वर्तो श्रेश्ठ भुरगो तूं, देवाच्या आशिर्वाद असो भुरगो तूं, तुजें तें विशेश जाणवाय आसा, विशेश शिकपाची ती एक तालेंत देणें आसा, तूं वर्तो जातलो. आनी आमी जाणा मोगाच्यान थॉमस आल्वा एडिसन केदो वर्तो सायंटिस्ट जालो ताच्या काळार, कित्याक ताच्या आवयन ताका उत्तेजन दिल्लें जावन आसा. उपरांत ताची आवय सरल्या उपरांत एक फावटी घरांत असले बूक उक्ते करता आसतना ताका तें एनवलप मेळ्ळें खंय. एनवलप उक्ते करून एनवलप पळयतना ताका उडास आयलो इस्कालाच्या दिसांनी. ताजी इस्कल रावन आवयन शिकोवंक सुरू केल्लें, उक्तें केलें ताणें. पळयत आसतना ताच्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं. तांचेर बरोवन गेलें अति दड्डो भुरगो म्हणून, पूण ताच्या आवयन ताचे लागीं फोटी मारलें. ना पुता तूं अति श्रेश्ठ बुद्धवंत वर्तो भुरगो म्हण. कितें सांगतात मोगाचें न्हू, फोटी मारलें की नीज सांगलें. थोडी जाणां चिंतूंकात फोटी मारलें म्हण, ना तिणें फोटी मारूं ना, नीज सांगलें. पळय पुस्तक तेंच म्हणटा मोगाचें न्हू. जेजू म्हज्या विशयान तुज्या विशयान कितें म्हणटा, तूं संवसाराचो उजवाड, तूं पृथ्वेचें मीठ. फोटिंगी ना सोम्या जेजूच्या एकवटान थंयसर हांव आनी तूं संवसाराचो उजवाड जाता, पृथ्वेचें मीठ जाता. मोगाचें न्हू, हांवें आनी तुवें हेरांत तेंच पळोवंक प्रयत्न करीत. हर एकलो संवसाराचो उजवाड, हर एकले पृथ्वेचें मीठ सोम्या जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार तें साध्य जाता. जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी, तुमी म्हज्या हिंडाचे शेळयो, म्हज्या हिंडांत तुमी रावा, हांव खरी दाखवाल, तुमी म्हजे फांटे. सोम्या थंय राविल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आमी संवसाराचो उजवाड, संवसाराचे पृथ्वेचें मीठ जाता. मोगाचें न्हू असल्या मनोभावांत हेरां सांगता आमी संवाद करीचे, हेरां सांगता मोगाचें न्हू आमचो संबंद जायचे, आमचें वर्तन जायचे. मोगाचें न्हू आमी कोणाय विशयांत आमचीच म्हणली अभिप्राय, आमच्या चिंतपा प्रमाणे, आमच्या भोगणा प्रमाणे, आमच्या शिकपा प्रमाणे, म्हणजे थोडी जाण सायकॉलॉजी शिकता, सोशियोलॉजी शिकतात, या बायोलॉजी, या जे कितें तुवें शिकलां तुज्या शिकपा प्रमाणे हेरांचेर प्रभाव, तुजे अभिप्राय दवरून काडूंक नाका. बगार देव तुका कितें सांगता, पवित्र पुस्तक तुका कितें सांगता, तस जाल्या रितीन हेरांची सर्ती कर. होय, तो एक हिंदू म्हूण ताची सर्ती करिनाका, तो हेमकोणा वेतलो. तो एक क्रिस्तांव म्हूण ताची सर्ती करनाका, तो बेबदो या सोरोपी येता या केवळ दुकरा मास्कावंक म्हणून. तूं एक जैनान तो एक बुद्धिस्ट या तो एक भायल्या गांवचो या आमच्या गांवचो म्हण झडती करनाका. मग ह्या संवसारी मनीस विविध रितीन झडती करतात. कित्याक झडती करतात? थोडे जाण झडती करतात हंकारान, आपूण बरो हेर बरें न्ही म्हणून. पूण पयत पुस्तक सांगता रोमाकारां बरयलें पत्र 3:20-3 आमी सर पातकी देवाची महिमा होगडायलेले. देखून ह्या संवसारांत कोणूच भाग्यवंत म्हणलो ना. देवान म्हाका तुका भाग्यवंत करीचे. देखून आमी सकाळां पळयतना आमी सर पातकी, आमी सर्वांनी रुपांत जावची जिणी बदलूंची गरज आसा म्हणून चिंतीचे. दुसरें, सबार जण संवसारांत झडती करतात खबरो करचे खातीर, होय पातकां उलोवच्या खातीर. मोगाचें हांवें आनी तुवें कितेंच खबरो करची न्ही, हेरांची पातकां धांपून व्हरीचे. ताका मनशाक बदली जावंक, जिणी बदलूंक आमी कुमक करीचे. तिसरें, ह्या संवसारांत झडती करतात पॉलिटिसायज करूंक, राजकीय करूंक. ते तांबळांचे आमी कन्नडाचे, आमी कोंकणी ते कन्नडाचे, ते गोंयचे आमी मंगळूरचे ते उडपीचे. पॉलिटिसायज करून, राजकीय करून, वय तांतू कितें म्हणी लाभ करूंक. मोगाचें न्हू आमी तसल्यांच हात घालचो न्ही. आमी तसले मनीस जावंकच नजो. आमी दैवीक मनीस जायचे. आमी कुरपेचेर आदारून झडती करीचे. कुरपेचेर आदारून झडती करची म्हळ्यार पयले सांगत जावन आमी सर पातकी, आमी सर देवाचेर आसना, आमी सर धूळ आनी माती. वयर आसा आमचें शाश्वत घर, हांगा क्षणीक. तसलो मनोभाव म्हजे ती तुजे ती आसा. त्या झाडार झडती करची आमी केवळ पातक्याची न्ही, पातकी मनशाची झडती करची न्ही, पातकांची झडती करची. आमी अपराध्याची झडती करची न्ही, अपराधांची झडती करची. देखून दुसरें जावन आसा हंबल, हांवें सादें जायचें, बळें जायचें. आनी तिसरें जायचें, हांवें कितें जायचें, हांवें एक ऑनेस्ट सत्य मनीस जायचें, उक्त मनीस जायचें. हांवें म्हजीं पातकां लिपोवन दवरून हेरांची पातकां उलोवची न्ही. हांवें म्हजीं पातकां लिपोवन दवरून हेरांची पातकां उलोवची न्ही. म्हजें जिवीत हांवें केदाळ सोडून दवरचें. हांव एक पातकी, हांव सूख करतां. तर तुवें सूख केल्या तर देवा लागीं येवंक तुका एक अवकाश. देव आमचे समेस्त जे पातकां बक्षिता. देव ताच्या
जेजूच्या आमलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ करता आनी सासणीक जिवीत दिता. असल्या भरवशान आनी असल्या पातयेनीन असल्या भवार्थान मोगाच्यान आमी जेवया. हेरांच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक आमी प्रयत्न करचे नाका. बोगार आमच्याच दोळ्यांतले किसर आमी काडया. आमची धर्मदृश्टी जेजूची धर्मदृश्टी, जेजूचो मनोभाव, जेजूचें चिंतप जावं दी. जेजूचें पवित्र काळीज म्हज्या आनी तुज्या काळजांत तें वस्ती करून दी आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमची जावं दी. एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागणें करया. सर्वेस्परा देवा, आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. तुजें आशिर्वाद, तुजें बेसांव आमचेर आसा. आज आमकां कशें आमी झडटी करीची, कशें आमी हेरांच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक आमी प्रयत्न करूं नजो, असली बरी शिकवण तुवें आमकां दिली बाबा. त्या प्रमाणे हेरांक व्हडा मोगाच्या दिश्टीन आमी पळोवंक, हेरांक बापा तुजे सरशीं हाडूंक, हेरांक ह्या संवसाराचो उजवाड पृथ्वेचें मीठ जावंक उलो दिवंक आनी तशें जावंक तांकां कुमक करूंक, तांकां फाटिंबो दिवंक, तांकां प्रेरण दिवंक आनी तांचो आत्म बचाव जावंक आमच्या तर्फेन कितें वावंट काडूंक जाता ती करूंक बापा आमकां हर एकल्यान फोव कर. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रम विक्षण करतले, ह्या कार्यक्रमा सांगाता मागणें करतल्या समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांच्या हर एका गरजांनी पाव बापा. तांचे दुखां बसून काड, तांचे गरजो तिरशी. कामनांतल्यान बरें काम फोव कर बापा. आर्थीक अडचण्यांत आसल्यांक बापा तांकां ती अभिवृद्धी, ती प्रगती, ती प्रॉस्पेरिटी ती तांकां फोव कर बापा. सर तांच्या गरजांनी पाव बापा. पिडेस्तांची पिडा गुण कर बापा. हे कोरोना व्हायरस कर्ग बेगीन आमच्या वयल्यान निवार बापा. आमच्या काळोख नपयस कर. तुज्या उजवाडान, तुज्या बरजडान आमकां बर, तुज्या मोगाच्या वाटेन आमकां चलय. जेजूच्या नांवान आमी मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचेय सवय आसो आनी सर्पतीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.